उसगांवकारांनी परत एमआरएफच्या नव्या एक्सपान्शन प्लांटा आड आवाज काडपाक सुरू केला। थंयच्या लोकांनी फाटली 40 वर्सां खंय खूब त्रास काडल्यात। थंयचे प्रदूषण खाला, थंयची जाणटी नेणटी भुरग्यांक खंय टीबी, अस्थमा आनी कातीचे रोग, तांकां हो प्लांट कसोच नाका। गरज पडल्यार खंय ते ग्रीन ट्रिब्युनलात वतले। एमआरएफ म्हणटा सगळे कायदेशीर चल्ला। पावणे 2000 पानांची कत्तल करून आज ते इलिगल मातयेचे डंपिंग चालू आसा। तर आज सुरवातीपासून आमकां त्या कंपनीचो विरोध आसा, कारण हे कंपनीन जवळ 40 वर्सां पयलींचो प्लांट आसा, तेंच्या आज पर्यंत आमी तेंचें प्रदूशण कांय दिल्लें आसा। तर ह्या प्रदूशणा पासून आज आमकां भुरग्यांक अस्थमा, टीबी, स्कीन डिसिजीस, तशेंच दोळ्यांचे विकार अशे तरेचे दुयेंसां येयल्लीं आसा। 14 जानेवारी 2017 एमआरएफ कंपनीन जवळ जवळ 1600 माड कट केल्ले आसा आनी तेची तक्रार आमी संबंधीत खात्यांक दिल्ली आसा। ह्यो एक्सपान्शन प्लान एमआरएफ पासून नाका अशें आमी तांकां ठाम सांगलेलें आनी तेंच्यांनी हेजेर आमी विरोध रिवोक घेतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें, पूण अजून पर्यंत तेंच्यांनी हेजेर कांय रिवोक घेतलेलो ना। तेन्ना आमी पंचायतीक सांगता की जाता तितले तेणी पंचायतीन हेजेर रिवोक हाडचो आनी हेजे फुडें आमी हो जो आसा एक्शन्स आमी फुडें ग्रीन ट्रिब्युनलांत घेवन वयतले। उसगांवां धाटवाड्यार एमआरएफाचो नवो एक्सपान्शन प्लांट येता। थंयच्या लोकांक प्लांट नाका म्हूण ग्रामसभेन थारावूय पास जाला, मात पंचायती कडच्यान खंय कांयच एक्शन ना। पंचायतीन हे प्लांटा खातीर तेंचे कितें ऑफरी घेतल्या आनी तांकां एका राती भितर तांकां एनओसी दिल्ली आसा। तेन्ना आमी हे एनओसी खातीर तेंचे कडेन डॉक्युमेंट सबमीट केले की आमकां तेंच्यांनी जी कितें सबमीट केल्ले आसा तांकां मारपा खातीर तेंच्यांनी कितें डॉक्युमेंट दिल्ले आसा किंवा एनओसी दिल्ली आसा, जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी दिवची। कारण आज जवळ जवळ हो म्हयनो आमी तांकां आरटीआर तर्फे मागलेली आसा, तेन्ना एक म्हयनो फाल्यांच्यान एक म्हयनो जाता, तेन्ना आज पर्यंत तेंच्यांनी हेजेर कांय एक्शन घेतलेली ना। सरकार हेजेर एक्शन घेयना, हो जो प्लांट जो आसा तेजेर तेंचेर फूल बंदी हाडिना आनी तेजेर हेजे फुडले जे आशिल्लो तसोच पयलींचो जो परिसर आशिल्लो त्याच प्रमाणे हो परिसर तेंचे आशिल्लो तसो आसचो, झाडांचे माड आशिल्ले त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एनवायरमेंट तयार करचो। आज हे जे चलता ते बेकायदेशीरपणान चालू आसा आनी हे सरकाराक सुद्दां आमी हेजे लेटर पावयलेलें आसा। जानेरान कितलेशेच माड कापून एमआरएफान प्लांटाचे एक्सपान्शनाचे काम हातान घेतिल्ले। सगळे कडेन कंप्लेनी करून सुद्दां कांयच एक्शन ना म्हूण लोक बोवाळ मारतात। ह्या प्लांटान तांच्या भुरग्यांक काम दिना म्हूण लोक खंय बेजार। एमआरएफ म्हणटा सगळे कायदेशीर चल्ला। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कुंकळे चालू आशिल्ल्या ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल सर्तीत हरियाणा पुलीस आनी ओएनजीसी देहरादूनान पयल्या फेरयेंतल्यो मॅची जिखल्यो। सर्तीच्या पयल्या दिसा हरियाणा पुलिसान हैदराबादच्या इन्कम टॅक्साक 3-2 सेटांनी मारले। दुसऱ्या मॅचीत ओएनजीसीन देहरादूनान यजमान कुंकळे युनियना आड 3-2 सेटांनी जैत जोडले। Line up for ONGC Dehradun, Y Subbarao, Rahul, Samir Man. Trasmarte paso, primo.
बास्केटबॉलाचो प्रसार करपाच्या हेतान डॉन बॉस्को हायस्कूल कॉम्प्लेक्सात ऑल इंडिया बास्केटबॉल सर्त दवरल्या. देशभरातले प्लेयर ह्या सर्तीत खेळटात. पळयात काय खिणचित्रां. This is the fourth YMCA All India Invitational Tournament. We've got top teams like Central Railways, KJs, Mumbai Police participating in it with star-studded names like Narendra, Joginder. गिमाच्या कालोरान सगळ्यांक नाका शेवट केल्यात. कालोराचो त्रास फकत मनशांकूच जाता अशें ना, मुख्या जनावरांकूय कालोर बादता. 70तल्या एका फार्मात धरिल्ल्या किंग कोब्राक कालोरात थाकाय म्हूण निमणे पेल्यातल्यान उदक घालचें पडलें. पळयात 70तलो तानेल्लो किंग कोब्रा कसो घटघटीत उदक पिता तो.